नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकाराच्या निर्णयाक लागून 1300 नोकऱ्यो रद्द. नोकऱ्यो परत भरल्योच जाल्यार जुना उपरांत येतल्यो पेपरांत जायराती. नोकऱ्या खातीर सेटिंगां केल्ल्या तरणाट्यांचेर पेज. पंचवीस मेक बाळी जाल्ल्या उठाच्या आंदोलनाक शुक्रारा जाले वर्स. उठान शुक्रारा पाळ्ळो प्रेरणा दीस. अजून मागण्यो पुराय जाल्यो नात म्हूण उक्तायली तिडक. भायल्या देशांतल्यान विद्यार्थी व्हिजा घेवन गोंयांत रावपी विद्यार्थ्यांचेर गोंय पुलीस दवरतली नदर. स्टुडंट व्हिजाचो आधार घेवन हे भुरगे काय बेकायदेशीर धंदे करतात असो पुलिशेक दुबाव. सरकारान केली गोंय मनरिजवण सोसायटीच्या प्रशासकीय मंडळाची फेररचणूक. विष्णू वाघ उपाध्यक्ष, रामदास फुटाणे, शर्मद रायतुरकार, सोयरू वर्दे, संदीप कुंडेकार मंडळाचेर. आणि चौथी राष्ट्रीय ज्युनियर लंगडी सर्त 2012-13 शुक्रारा सावन दिवचली सुरू. 23 राज्य आणि 600 खेळगडे सर्तीत वांटेकार. आता खबर विस्तारान. पर्रीकार सरकाराच्या निर्णयाक लागून वेंचणुके पयलीं सरकारान काडिल्ल्यो सुमार 1300 नोकऱ्यो रद्द जाल्यात. प्रुडंटाक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं दिगंबर कामत सरकारान सुमार 2500 नोकऱ्यो काडिल्ल्यो. मात तातूंतल्यो 1300 नोकऱ्यांचे भवितव्य आतां अधांदरी आसा. जून सोंपता मेरेन कांय नोकऱ्यांच्यो जायराती येवपाक लागतल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्यान बऱ्याच भुरग्यांक कितें करप तें कळना जालां. वेंचणुके पयलीं जाल्ल्या 2 मंत्रिमंडळाचे बसकेंत तेन्नाच्या दिगंबर कामत सरकारान सुमार 2500 नोकऱ्यो पास करून घेतिल्ल्यो. तातूंतले कांय जण रोखडेच मुलाखती घेवन कामाक लागले. मात सुमार 1300 परस चड नोकऱ्यो वेंचणूक जाहीर जाल्ल्यान आडोन उरिल्ल्यो. तातूंतले चडश्यो नोकऱ्यो सरकारान रद्द केल्यात. सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्यान बऱ्याचशा भुरग्यांच्या आशेर उदक पडलां. रद्द केल्ल्यो म्हत्वाच्यो नोकऱ्यो: जीएमसी 170 नोकऱ्यो, मीन खातें 221 नोकऱ्यो, वीज खातें 127 नोकऱ्यो, गोरवां सांबाळ खातें 140 नोकऱ्यो. सरकार हातूंतल्या कांय नोकऱ्यांची परत भरती करपाचो आसा. त्या खातीर पुराय सोपस्कार परत करचे पडटले. परत घेवपा आशिल्ल्यो म्हत्वाच्यो नोकऱ्यो: नर्स 250, दोतोर 50. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार. फाटल्या वर्सा 25 मेक बाळी जाल्ल्या उठाच्या आंदोलनाक शुक्रारा वर्स जालें. कांय वरिश्ठ सरकारी आनी पुलीस अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून ह्या आंदोलनाक हिंसक मोडून आयिल्लें. ह्या हिंसेत मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप ह्या 2 आदिवासी तरणाट्यांक मरण आयिल्लें. तांच्या यादीन उठान शुक्रारा प्रेरणा दीस म्हूण पाळ्ळो. 12 मागण्यो मान्य जाय मेरेन झगडत रावपाचो निर्धार उठान शुक्रारा केलो. Set up ST Commission by the statute was vested with all powers of civil code. Number 2, to set up independent tribal department and tribal ministry. Number 3, 12% budgetary provision made should be utilized only for tribals. 4, ST Finance and Development Corporation should be strengthened by providing adequate funds. 5th, implementation of Tribal Forest Act. 6th, immediate filling up of backlog vacancies in direct recruitment as well as promotions. 7, implementation of 12% political reservation in assembly by considering present percentage of tribals in Goa, that is 12%. 8, to set up planning authority for STs. 9, implementation of post-based roster in government, semi-government organizations, autonomous bodies and private sectors. Number 10, to ban on the selling of land belonging to ST communities to non-ST. प्रत्येकान आज मनात विचार हाडपाची गरज आसा की ह्या दोन्ही हुतात्म्याक, दोन्ही वीर शूराक आम्ही जर खरी जर श्रद्धांजली अर्पण करतले, खरी जर श्रद्धांजली वाहतले जाल्यार एकजुटीन नांदत, खांद्यांक खांद घालून, हाताक खांद घालून सगळ्यांची सुख दुःख जी आसात आणि या समाजा खातीर झगडप ही पहिली मोख आसा.
मंगेश गावकर व सदात म्हणटालो जर आमच्या पदरान जर बरे तरेचे शिक्षण मेळ्ळे जाल्यार आपोआप समाज फुडें वतलो आणि खरेंच असं हे 100% बरें आसा. तुमचे शिष्टमंडळ सुद्धा तांकां मेळ्ळे नंतर सुद्धा आमकां याद करून दिल्ले आसा. अवश्य तुमचे प्रश्न आपल्याक खबर आसात, आपूण ते सोडोवपा खातीर प्रामाणीक प्रयत्न करता. म्हाका दिसता ह्या सरकाराक 6 म्हयन्याच्या कालावधी भितर एक पॉलिटिकली रिजर्वेशन आनी शेड्यूल्ड एरिया हे जर सोडले, बाकीचे प्रश्न हांगा सोडोवपा खातीर सुद्दां चडसो वेळ लागचो ना. आमकां खात्री आसा की ह्या सरकारा कडच्यान दुसरी गोष्ट आमच्या चळवळींतले एक लिडर जेंचे कडेन जे ट्रायबल खातें आसा ते बाब रमेश तवडकर हांच्या सहकार्यान आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जांकां ह्या एसटी बांदवाची आस्त आसा, ह्या सहकार्याचे प्रश्न आमी 6 म्हयन्या भितर अवश्य सुट्टले अशी अपेक्षा दवरया. उटाच्या आंदोलनात शहीद जाल्ल्या दिलीप वेळपाच्या पहिल्या पुण्यतिथी निमतान प्रुडंट दिलीपाच्या फामिलीक मेळ्ळे. सर्गेस्त दिलीपाच्या घरकान्नीक सरकारान नोकरी दिल्या. ताची 2 भुरगीं मात सरकारी मजतीची वाट पळयतात. दिलीपाच्या फामिलीची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जायत चल्ल्या. पळयात हो रिपोर्ट. फाटल्या वर्सा 25 तारखेर उटाचे बाळ्ळी जाल्ल्या आंदोलनात मंगेश गांवकारा वांगडा दिलीप वेळीपाकय आगताक मरण आयिल्ले. मात ह्या तरणाट्यांच्या मरणाक जबाबदार कोणाकच शिक्षा जाल्ली ना. दिलीपाच्या घरकान्नेक नोकरी इतलोच आदार तांकां पुरना हे तांच्या फामिलीच्या परिस्थितीक पळयल्यार दिसून येता. घरांतलो कमवणारो भुरगो अचानक गेलो, सो तेजे फाटल्यान घरान एकुलतो एक भुरगो आसलो. तेजे फाटल्यान तुमकां कितें त्रास आसले आयज एक वर्स पुराय जाता. त्रास करीत आसा पळय ना कर्जाची. आनी सरकारा कडल्यान कितें मदत मेळ्ळी तुमकां? नोकरी दिली. नोकरी दिली म्हणजे आतां तेज्या जाग्यार नोकरी तुका मेळ्ळी. घरांतलो आनीक मनीस आसा. मागे पोत गेले अशें आसा. सो फाटले एक वर्स तुमकां कितें सोंसले त्रास हे? उठवाय गेलो वर कोण जागना. बाळ्ळीच्या आंचल काजू कारखान्याक ज्या मनशांनी उजो घालो आनी मंगेश आनी दिलीपाक मरण आयले तांकां जो मेरेन CBI अटक करना तो मेरेन उटाचें आंदोलन थांबपाचें ना अशें उटाच्या फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. दिलीप आनी मंगेश यांचे जे खुनी आसात, यांचे जे मारेकरी आसात आनी आदर्श आनी आचल ह्या संस्थेचे कोट्यावधी रुपया नुकसान करपी आसात, ते सत्य आमकां जाणून घेवपा खातीर कोणी केला हें सुद्दां CBIन सोदून काडचें. 25 मे 2011 ह्या वर्सा ह्या दिसाक बाळ्ळी हांगा उटाच्या आंदोलनान भितर दिलीप वेळीप ह्या तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ताका आयज 1 वर्स पुराय जाता. तांची घरची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. 1 वर्स पुराय जाता म्हणसर ताजो बापूय ह्या संवसारांतल्यान अंतरलो. दुख्खांतल्यान भायर सरता म्हणसर आनीक एक दुख्ख ह्या फॅमिलीक सोंसचें पडलें. सरकारान आपल्या पद्दतीन मदत करपाचो प्रयत्न केला. तेजे बायलेक सर्गेस्त दिलीप वेळीपाचे बायलेक सरकारी नोकरी दिवन, पूण तितल्यानी कार्य सोंपना. सरकार आनीक मदत कर. ह्या दिलीपाच्या फाटल्यान ताजे 2 भुरगीं आसा, तांकां सवरपाक सरकारान आनीक मदत करपाची गरज आसा. हें कुटुंब ह्या दुख्खांतल्यान भायर सरतलें अशी आस्त बाळगिता. मोरपिल्लेच्यान हांव समीर भट, प्रुडंट मिडिया खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.